कुंकळे काकणमोड्डी दोंगुल्लेचेर प्रस्तावित केल्ल्या व्हड प्रकल्पाक लागून ह्या वाठारात परतून एक फावट तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा। ह्या नादी लेगीत थळाव्या लोकांच्या विरोधा उपरांत हो प्रकल्प रद्द केल्लो। पूण आता परतून दोंगर कापणेची परवानगी कशी दिली असो प्रश्न कुंकळेच्या थळाव्यांनी केला। पर्यावरणाची विविधतायेक लुकसाण करपी खंयच्याय प्रकल्पाक मान्यताय दिवचे न्हय अशें थळाव्यांचे म्हणणे। खंयच्या अधिकारी वा प्रतिनिधीन परवानगी दिला आनी हो निर्णय कोणे घेतलो हाची पुराय म्हायती जाहीर करची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या। तशेंच हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो आनी तातूंत आस्पाव आशिल्ल्या सगळ्या लोकां मुखार हाडचे असोय थळाव्या लोकांनी खर भुमिका घेतला। आता सगळ्यांचे लक्ष हे विशीं प्रशासन खंयची भुमिका घेता हाजेर आसा। काय वर्सां फाटी सीजन सांगिल्ले पळय 2023 आमी हिंगा केसो हिंगा प्रोजेक्ट येता म्हूण आनी हिंगा एक फोडे आसली ते उदक वचपाची हिंगा पासा उदक वचपाक एक फोडे आसली आनी हिंगा माती घालून पळयले ते आमी सगळ्यांनी चोयले रस्त्यार पास जाता तेदोना ती कोडे आमकां हिंगा कितें जाल्यार प्रोजेक्ट येता म्हूण तेदोन आमकां आमी सगळे आसीस बी सगळे आमी येयले आनी हिंगा आमी तेदोना निशेध मारलो हें कितें आमकां कळूंक जाय म्हूण उपरांत ते बंद जाले आनी आतां लेटली आमी चोयल्यार हिंगा पोतरी मारले आनी हें आमकां खबर ना बाबा हो केसो प्रोजेक्ट आनी कितें तें अंटील एंड देन दे शूड बी ट्रान्सपरंट आमकां हिंगा बोर्ड माराय बाबा हे कितें प्रोजेक्ट आनी आमकां कळोंक जाय बाबा हो मनीस कोण आनी हे कोण परमिशन दिलां आनी कोण लागून हे पयशे खावपा मनीस आहाय तेंचे आमी सोद घेतले। कितें जालां आतां आमकां डिपार्टमेंटांतल्यान जे कळोन येयला की डिपार्टमेंट म्हणटा की आमी परमिशन दिला कोर्टाची ऑर्डर आसा सो आमी ते सगळे आतां एसेस करतले। आतां म्हजें काम कितें एज एन एडवोकेट कुंकळकाराचो सेंटिमेंट कन्सिडर करून जो कितें कोर्टान कितें ऑर्डर दिल्लें आहा ते आमी सगळे पॉयंट टू पॉयंट एसेस करूंक पडटले आनी जी परमिशनां जी आमच्या डिपार्टमेंटान जी आतां तांकां दिल्ली आहा तेजेर जें काम स्टार्ट जालां ती बी एसेस करून आज आमच्या आमदारान पीसीपी डिपार्टमेंटाक कंप्लेन केल्ली आहा की हे जे कितें परमिशन दिला ते रिवोक जावपाक जाय इमिजिएटली आनी आमी जे ऑर्डर बी आहा जी हायकोर्टाची जी ऑर्डर म्हणटा तीच बी आमी एप्रोप्रिएट फोरमाक चॅलेंज करतले आनी त्याच भशेन जी आमचे लोकल बॉडी म्युनिसिपालिटीन जी परमिशनां दिला टीसीपीन जी दिला आनी अदर डिपार्टमेंट्सान जी दिला ती आमी एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटाक आमी अप्रोच जावन चॅलेंज करतले। आनी आज कितें जाला तुमी आतां पळयतले की हेजी मुखार थिंगा एक गोस्ट हावस जावं भशेन कोणाचें घर बी येयल्लें आहा तेच बी आमी एप्रोप्रिएट फोरमाक आमी तेच बी हायलायट करतले कित्याक हें परमिशन कोणी दिलें तेच बी आमकां आतां कळपाक जाय की इतले वयर जे परमिशन जालें आनी इतली ही कन्स्ट्रक्शन ह्या लेवलाचेर पावलें तेच बी आमी हे मुखार हाडटले सगळे इशू। सद्याक प्रोजेक्टाचे आमकां अजुनी कांय म्हायती मेळना कित्याक आतां लोक म्हणटा त्या भशेन की हिंगा डेव्हलपमेंट कितें चलता म्हणून आतां आमचे जे डॉक्युमेंटेशन सगळे एसेस केलें म्हणटकीर हांव कितें ओपिनियन दिवंक शकतलो की हेजेर कितें येवपाक शकता तें। प्रॉपर्टी कोणाची ते आतां सगळे डॉक्युमेंट म्हाका पयलीं एसेस केले म्हणटरीच कळटलें की प्रॉपर्टी कोण आहा कोण हेर आहा कोण इनहेरिट केला ते सगळे तेजेरूच हांव कमेंट करूंक शकतलो मागीर। हांवें हेजे पयलो एक प्रेसीस घालोलो 5 वर्सां फाटीं जाल्यार हो आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हूण जाल्यार बंद जाल्लो ते नांव पासून देखून सांगता जोझफ एंटनी फर्नांडीस फ्रॉम चांदोर मारलो प्लान समजला तो मागीर बंद जालो सगळें बंद जालो मागीर आमगे आमदार येयलो मागीर गोविंद येयलो ते सगळे ते गेले पूण हे बिल्डींग येता हो केसो प्रोजेक्ट कोणाक खबर ना कितें जाय तें सांगूंक जायना पूण आमकां तूं भायर बोर्ड मार ही बोर्ड मार हो प्रोजेक्ट आमी चालू कोताय म्हणून तेदोन तूं चोय कितें जाता तें विदाउट एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी प्रोग्राम पुटींग आउटसायड द बोर्ड कॅनॉट डू नथींग जाता जायना त्या खातीर आमी हेजेर चडसो विशेश कोताय विरोध माताय आमकां हो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार तूं सांग हो प्रोजेक्ट ना जाल्यार आमकां जाय ते आनी दे मरे तो गेल्या मरे प्रोजेक्ट तूं भुरग्यांक नोकरी मेळटा तेसोलो हो कितें रे तूं गांठया हाडले फ्लॅट बांदतले बिल्डींग बांदतले तें कांडोतले आमगे गोंयकारांक बेळाका हे कित्याक पासून नाका हेजेर आमी सामकी विरोध करताय आनी जोरी तोरी हेच्या मुखार हे काम कॉमेर्स केले आख्खो कुंकळकार लोक उठतलो मागीर म्हणा काय म्हारग पडलो आतां फॉर एग्जाम्पल 16 पिक्चर बाकी आहे म्हूण तेशको जातले सांगू तुमकां 2023 जेन्ना हो प्रोजेक्ट फाटल्यान हो दिसता पळय हो प्रोजेक्ट
येतालो तेन्ना बाब लक्ष्मण आमचो चेअरपर्सन आसलो आनी तेन्ना आमच्या आमदारान मुखार सरोन हाजेर विरोध आमी हेजेर निशेध मारून आमी विरोध गेले हे प्रोजेक्टाचेर कित्याक हे आमकां आमची इकॉलॉजी हालयता तसलो प्रोजेक्ट हो कित्याक ताका जायते इकॉलॉजिकल हे आसा एस्पेक्ट आसा सो ते फॉलो करनासतना हो प्रोजेक्ट हांव नकळो कोणे आनी कितको पास केलो तो सो ताजेर आमी विरोध गेले तेन्ना आमगे आमदारान वीर आलेमान हावजां काडला हो इश्यू आनी चीफ मिनिस्टरान आश्वासन दिलें की आमी ही ऑर्डर जी परमिशन दिला तितलें आमी रिवोक करतले म्हणून आनी तें रिवोक करून सद्या बंद आशिल्लें पण आतां कोण म्हण आयकूं येता की आतां तेमी कोर्टान कितें कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या आनी आतां हें कन्स्ट्रक्शन आतां परतून कमेस जालां जाल्यार आमगेलो हेजेर आमकां विरोध आसतलो आनीक सांगपाक म्हणल्यार आमगेल्या कुंकळे लोकांक हिंगा उदका प्रॉब्लेम जाता लायटी प्रॉब्लेम जाता सो आनी घरां येयले जाल्यार आनी बिल्डिंगां घरां येयले जाल्यार आमगे आनी कितें वाडटलें सो तेजे हें चोय नासतना हें हांव नका म्युन्सिपालिटीन कित्याचे बेस जावन हें तांकां परमिशन दिलें म्हाका कांय खबर ना. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील.